मडगांव नगरपालिकेन आपल्या वाचप घरातली पुस्तकां 200 वर्सां तिगोवन दवरपाचो निश्चय केला. खास करून पोर्तुगेज काळातली 1,500 दुर्मिळ पुस्तकां. मडगांव नगरपालिकेचें स्वताचें वाचप घर आसा. तातूंत नव्या बरोबर पोरणी पुस्तकां आसात. पूण काळा बरोबर पोरणी पुस्तकां पेड्ड्यार जावपाक लागल्यांत. खास करून पोर्तुगीज तेंपावेली दुर्मिळ अशीं पुस्तकां घुस्मटतात. पालिका मंडळ फुडलीं 200 वर्सां तरी ती सांबाळून दवरपाक सोदता. आतां कशी सांबाळप हें जाणा जावन घेवपाच्या हेतान पालिकेन गोवा युनिव्हर्सिटीक मजतीचो उलो मारलो. ताका प्रतिसाद दीत व्हायस चॅन्सलरान प्रोफेसर मिलिंद म्हामल, दोतोर कार्लोस फर्नांडीस अशा अधिकाऱ्यांक मडगांवां पाचारण केलें आनी पुस्तकांची कशी जतनाय घेवची तें सांगलें. त्या उपरांत ते गोवा 365 कडेन उलयले. पळयात. Today we have Goa University librarian who is in charge of Goa University. He had come here to inspect the Marga Municipal Library. A few days back it had come in the paper that some Portuguese books, about 1,500 books, there were some insects or some were not maintained properly. So Goa University Vice Chancellor has sent him here for inspection to preserve these books. So today he has instructed our librarian how to preserve, and all the instruction will be given to her and she will be maintaining the books. Most of Portuguese books are there. Yeah, most of the Portuguese books were affected. This library in Goa, and especially the Portuguese, there are very few municipalities which were having the libraries. And I think I came some 20 years back when I was writing about the history of libraries in Goa, and now there is a total difference what I see, especially in the maintenance. And care should be taken of especially our heritage, those are the old Portuguese books. And since we have experience in the library science for many years, we will definitely help you in maintenance or the scanning of the document and everything. Okay, let's see how it proceeds. हांगा अशें ओल्ड अशें कलेक्शन आसा जें रेर एंड वॅल्युएबल ते कशें प्रिजर्व करचें. पयलीं आमची तेंची म्युनिसिपल कावन्सिलाची मागणी आसा आनी तेणें आमकां लेटर बरयलें थ्रू वायस चान्सलर ते येवन मातशें पळय म्हणून. वायस चान्सलर आमकां इंस्ट्रक्शन दिलें तुमी वचून पळया आनी मागीर तांकां रिपोर्ट दिया हाव टू प्रिजर्व फॉर द इयर्स ऑफ जनरेशन्स टू कम. मोटो ऑफ द विजीट. आता तुम्ही बुकां पळयलां न्ही, खंयची खंयची इम्पोर्टन्स आहा, कितें आहा? न्ही सगळीं बुकां इम्पोर्टंट, सगळीं बुकां रेर आनी वॅल्युएबल, सगळीं ती प्रिजर्व जावपाकूच जाय. आनी प्रिजर्व मेथड्स खूब आसा तें तांकां सांगतलो कशें कशें करपाचें तें. आनी इट वील रिमेन एटलीस्ट अनदर 200 years कांय जावचें ना अशें मेथड्स म्हणटा. आता कंडिशन कशें आहा तेंगे बुकां? तशें डॅमेज ना तेचें, फुली मेंटेन जावपाकूच जाय. फुडें मेंटेन जावपाक तें मॉइश्चर चड जाल्यार फुडें जातलें. मॉइश्चर कंट्रोल जावपाक जाय आनी डस्ट कमी जावपाक. इनिशियल स्टेज तांकां हें कितें इनिशियल पयलीं डस्ट क्लिनींग म्हणटा डस्ट क्लिनींग आनी मागीर डेटा एंट्री सॉफ्टवेअर घालून डेटा एंट्री करपाचें आनी देन स्कॅनिंग करपाचें सगळीं बुकां थ्रू. आनी सेंट्रल लायब्ररी वील गिव फ्री library management software called e-Grantalaya. It will be installed in these machines and it will be available for web-based system. Anywhere anyone can see from the world. सर केन्नाच्यान आतां हें करपाक आमी रिपोर्ट दिता आनी मागीर आमी instantly constantly we will help them to maintain. We go through Goa University and Central Library. So हेजी कंडिशन क्रिएट जावपाक what are the reasons? Reasons many, only less usage also and moisture also. एका तेंपार गोंयाचे राज्य करपी पोर्तुगेजांचे दस्तऐवज तांचे साहित्य ह्या वाचपघरांत फाटीं उरलां. ही पुस्तकां आमकां दियात अशी पोर्तुगीज सरकारान पालिकेक विनवणी केल्ली. पूण तांचें म्हत्व मतींत घेवन पालिकेन तांकां न्हयकार दिलो. ते विशीं सांगता मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीस. पळयात. So we have called them because there are 1,500 Portuguese books which are rare. We had also an offer from the Portugal whether we are selling them. So we said no, we are trying to preserve this for future because this is a rare Portuguese collection which will not be available in other places, and we have sought all their assistance how to preserve them for another 200 years. So as per the guidance and direction from our senior librarian to Goa University, we will be complying all the directions given to us and see that this library is maintained for future. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.